A21, page number 10, A21. 너에게 고통가야 원래 스포라 와가라 시간째 비도메고 내 박속이 다가야 너에게 고통가야 원래 스포라 와가라 시간째 비도메고 내 박속이 다가야 보내스 보라 참아나 니다가요 나고라 보이 걸었노 대바체 보고 닦아론 다체 너에게 도둑가야 오늘 보라 와가라 시간째 비도메고 내 박속이 다가야. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां जेजू करपा दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज जावन आमी ह्या जाग्यार सांत आंतोनीचें त्रेजेन सुरू करता तर तुमकां ह्या आख्या त्रेजनान आमी येवकार दिता आनी सांत आंतोनीची भक्ती करून आमी जेजूक आनीक चिटकून रावंक आमकां सगल्यांक हो सोयेक जावं दी आनी बो करून ह्या रस्त्याचे कुशीक आमी आसा म्हणटूच जायत्यो वस्तू आमच्या मनान आमी दवरूंक जाय मागीर एनावन्समेंट करता तेन्ना सगळें सांगता तुमकां पूण आतां हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आयज आमचे पासत मिसाची भेट भेटूंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक आमचे बराबर आसा फादर पिटर ब्रिटो तो पातकूर सांकवाळे फिरगोचेन तशेंच आमची सांगतवारी जी आसा सांत जुझेवाजाची ताचो तो डिरेक्टर जाल्यार ताचे पासत ताच्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया आयच्या ह्या पयल्या त्रेजनाची इंतेसांवां पयलें इंतेसांव देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता रोजी आल्वारीस आनी विक्टर आल्वारीस बरी भलायकी पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें इंतेसांव भेटयता फॅलिक आनी रोती आल्वारीस खेरीत भाशेन आपल्या खेरीत इंतेसांवा पासत आनी देवाक दिन वासून आयची मांडावळ करता सांत तोमास समुदाय व्हडलेंबाट देवान दर एका घोराब्याचेर सांत आंतोनीचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया मारिया डिसुजा हिच्या ओत्म्या पासत हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमचो नवो आदारी बिस्प साहेब ताची संस्कारणी जावपाची आसा 17 तारखेर ताकाय आमच्या मनान दवरुया 4 तारखेर जुनाचे आमच्या आख्या भारतान ही एलिसांवां जाल्यार ताचो निकाळ येवपाचो आसा सांत आंतोनीचे मजतीन ह्या बऱ्या निकाळा पासतूय आमी मागुया Bapace ani putace ani povitratmiace navin. Amen. Sorve spordum ce soveasu. Dum ce soveasu. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज त्रेजनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय सांत आंतोनीचे मजतीन जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवासो घेवया ह्या संवसारान आमी यात्रा करतना आमच्या जिवितान कोश्ट दूख आनी निराशीपण येता तेन्ना आमचो बावार तालता बरवासो तुट्टा आनी आमच्या जिविताक दिशा ना कशी दिसता असले परिस्थितीन हो विशय आमकां जेजू वरवीं जिवितान नवी दिशा आनी नवो बरवासो घेवंक उलोम करता जेजूच्या कोश्टा मरणा उपरांत दुखी निराशी जाल्ल्या दोग शीस इमावसाच्या वाटेर आसतना सोम्या जेजू
जेजूक आमचेशी राव म्हूण सांगतात. सोमी जेजू तांचें आमंत्रण स्विकारता. ताचें दूख निराशीपण पयस करून ताच्या जिवितांक नवी दिशा आनी नवो बरवंसो दिता. ह्या दोग शिसा भाशेन आमी सोम्या जेजूक आमचे रावंक म्हूण आमंत्रण दिवन आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवंसो फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आतांच आयकल्ली कल्पना मतीन धरून ह्या पयल्या त्रेजनान आमी वांटो घेता आसतना कितें भाशेन आमकां जिवितान नवो बरवंसो आनी जिवितान नवी दिशा घेवन हातूंचे मजतीन मागुया. सगळीं देवा मुखार आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मागी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumyaka klutko, sumyaka klutko, klutko. Krista klutko, Krista klutko, klutko. Sumyaka klutko, Sumyaka klutko, klutko. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका तीन वाजताव. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणताव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयज पवित्र सभा बागेवन आंखवार मारयेची भेट एलिझाबेथीक ही परब समारंभता. प्रार्थया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आंखवार मारिया आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तान भेट घेवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावूंक आनी मारये बरोबर सदांच तुजी मोहिमा वाखाणूंक आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वखाणी. कित्याक क्रिस्ता सवें आमकां सुर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावेन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें वेंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खोशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण
हांवें आयकलां ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवंत बाप ताची पुरीपण ओलोक तुमकां मेलचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलेल्या आनी कसली ओलोक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. एकदां म्हणुया. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदोव केल्यान. जबाब. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या संस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगोट जाता. जबाब. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. उद्गार. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सर्वेस्पराक जोय जोय. अनभावार्थ्यांक परगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानतल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. सर्वेस्पराक जोय. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसता एका शारान धोणवणान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तेणें एलिझाबेथीक नमन केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नमन आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या थाळ्यान तिणेन म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचेंय म्हाका भाग फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें स्वत मानलें देगून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, दुनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उंच वाखाणटा. देवाक म्हज्या तारोकाक म्हजो जीव मुरगोडटा. जेन्ना लंडविकाय आपले दासीची दुलोबायेन ताणेन ओळखून घेतली. पळयात, आतांच्यान सगल्यो पिणकां सुभागी म्हूण म्हाका पाचारतल्यो. तर म्हजें थंय बलिश्ठान बारीक केलें आनी बागीवोन जावन आसा नांव ताचें. ताची दया पिणकेच्यो पिणकां ताका भियेतल्या सरी पावता. आपल्या बावळ्याची शक्ती ताणेन दाखयली. काळीज मनान गोरवी तांची दुस्पट केली. पदवेदारांक सदरेर थावन देंवयले आनी खालते तांकां वयर उखल्ले. बुखेलोल्यांक दान देण्यांनी भरले. ग्रेस्कांक रिकामे परतून धाडले.
इस्रायलाक आपल्या चाकराक लागीं काडलो, आपले काकोतीचो थाणेन उगडास दवरलो. जशे भाशेन आपणेन बसायलोले आपल्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थी खातीर सासणाच्या सासणाक. मारिया सुमार 3 म्हयने तिचेशी रावली आनी आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान येई. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. संतोसाचो दुसरो मिस्तेर. आनी होच दुसरो मिस्तेर म्हटल्यार आयची परब. सायबीण मायची भेट आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक. आनी हो आयचो खेरीत परबेचो आवडो जावन आसा आमचो दर एकल्याचो आवडो. आनी तो म्हटल्यार जशे परीन सायबीण मायन भेट केली आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक, असल्योच भेटो आमी करूंक अदीक करून आमच्या खास जिवितान आमच्या घरच्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या लागशिल्यांक. आनी तेच बरोबर आयचो नोवेनाचो ह्या त्रेजनाचो पयलोच विशय बागयोन आंतोनीचे मजतीन जिविताक नवी दिशा आनी बोरमासो हो विशय आयज आमी नियाळटाव. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिविताक नवी दिशा म्हटल्यार कितें? डिरेक्शन, जिवितान वाट आमी सोदून काडूंक. आनी बोरमासो म्हटल्यार कितें? इंग्लिजीन म्हणटा आमी होप. आनी हे दोनूय खेरीत मुद्दे आयज आमी नियाळटाव. जिवितान नवी दिशा, टू सी अ न्यू डिरेक्शन, हें केन्ना केन्ना आमी जिवितान सोदूंक सांटाव. आनी सांटाव केन्ना? जेन्ना आमच्या जिवितान टर्मॉइल्ड म्हटल्यार आमची सिच्युएशन्स बरें चलना, वयर सकयल जाता जिवीत, तेन्ना आमकां फुडली दिशा कितें करची ही आमी घुस्पताव. आनी असलोच घुस्पागोंदळ जालो म्हज्याच जिवितान जेन्ना आमची ह्या दिसांनी भुरगीं SSCक बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यान. पूण म्हाका उगडास आसा, हांव SSCक आसतना बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक नाहलोलो, एका सब्जेक्टान फेल जालो. 80 सांगूंक म्हाका लजूय दिसना, कित्याक हो एग्जाम्पल दिता. 80 म्हणल्यार आमी जाणाव एका सब्जेक्टान फेल. मॅथ्सान फेल जालो. पूण म्हाका सेमिनारीन वचपाक जाय आसलेलें. हांव शिकपाक व्हडलो ब्रायट ब्रिलियंट स्टुडंट केन्ना ना, एवरेज ऑर मातसो सुबेस. पूण मॅथ्स तें गणीत तें बरें सोजमोन आसलेलें. तें 2+2 म्हणल्यार इजी, पूण फुडलें मागीर तें आल्जेब्रा सोजमोन आसलेलें, कित्याक तें हांव नकळो पूण जायनासलेलें. पूण ताका लागून म्हाका मॅथ्स टिचरान सांगलोलें, तूं SSCक शुअर फेल. आनी जालेंच, शुअर फेल. सरान म्हटलेलें तें सारकेंच जालें आनी शुअर फेलूय जालो. ताचीं उतरां सत जालीं. आनी हांवें चिंतलें आतां फादर जावपाक सोदता तो आवडो काळजानूच आसा, कितें कोत्तलो. आनी फेल जालो म्हणून म्हाका हें गमलें. तेन्ना आमी न्यूज पेपराचेर पळयताले. आतां रोखडेंच आमकां इंटरनेटाचेर फास्ट मेवता. तेन्ना मातशें इंटरनेट तितलें फामाद जावंक नासलेलें, आतां जालां ते भाशेन. आनी तेन्ना न्यूज पेपराचेर आत्तो पत्तो सगल्या वद्दान पण नंबर खंय ना. सगळे न्यूज पेपर सगळे पयले, एकाय न्यूज पेपराचेर नंबर ना म्हणटकूच शुअर फेल. आनी कोणाक फोन मारले जायना. लास्टाक आनी उपाय ना म्हणटकूच रडोंक कॉमेस केलें. ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी तेन्ना भुरग्यां आसा तेन्ना आमी रडटा, कित्याक हो जिविताचो व्हडलो लँडमार्क, इम्पॉर्टंट टायम. तेन्ना सोजमायलो म्हाका म्हजे आवयन, मामीन आनी म्हज्या भावान, आरे कित्याक रडटाय, पिशापणां करता, पास जातलो तूं. दॅट इज ऑलवेज अ सेकेंड चान्स. सेकेंड चान्स म्हणटा तें आयकोंक बरें दिसता, पूण तें करूंक जाय आनी पास जावपाक जाय हें चिंतना न्ही आनीक घुस्पलो. पूण जेन्ना हांवें चिंतलें सेकेंड चान्स, इस्कॉलाक म्हाका 80 मेळोन पासून एग्जामीक एडमिशन मेवलें इस्कॉलान. प्रोवायडेड कंडिशन आसलेलें तुवें तो सब्जेक्ट क्लियर करपाक जावो. सब्जेक्ट क्लियर केलो आनी पासूय जालो. आनी मागीर त्या उपरांत फुडल्या वर्सा मागीर सेमिनारीन गेलो. मागीर म्हणून सगळ्याक पास जायन मागीर पाद्री जालो. केन्ना मागीर त्या उपरांत फेल जावंक ना. बट थंयसर सावन हांवें चिंतलें जिवितान चॅलेंजीस म्हणटात त्यो स्विकारूंक जाय आनी जिवितांतलें डिरेक्शन आपणेनूच घेवपाक जाय आनी तुकाच तुवें पुश करपाक जाय.
केन्ना केन्ना तुका दुसरो मनीस पुश करपाक आसता वो केन्ना केन्ना आसना पूण तुवेंनूच तुका सिच्युएशनान घालून फुडें व्हरोंक जाय तूं तर थंयसरूच रावतलो आपणा कडेन जावचें ना जाल्यार तूं करूंक कांय पावचो ना जिवितान आनी जो कितें हांव आसा तो आतां जाल्यार घडयेक तें म्हणून येता म्हज्या आवयक लागून म्हज्या भावाक लागून आनी म्हजें सेल्फ कॉन्फिडन्स जें देवाचेर पातयेवन घेतलें आनी फुडलीं पावलां मारलीं ताकाय लागून देव कोत्ता ती वाट अशें आमी म्हणटा पूण तुवेंनूय तुजें पयलें पावल मारूंक जाय तूं तर मारिनाय जाल्यार देव कोत्ता ती वाट तें एक स्टेटमेंटूच उरतलें फुट्या पासत तुवें तुजें पावल मारूंक शिकूंक जाय म्हाका बाबा भयणीनो हें एग्जाम्पल तुमकां कित्याक सांगलां आमच्या जिवितान केन्ना केन्नाय नॉट एग्जाम पूण आमच्या जिवितान कितेंय आमी कोत्ता तेन्ना केन्ना केन्नाय आमी सांडटा केन्नाय कोण काजार जाता आसतना मातशें खंय टाव टिव जाता काजार आलता मोडटा व्हडल्यो गोंड्यो जातात कोणाय कोणाच्या जिवितान आनी कसले कसले प्रसंग येतात आनी तेन्ना सुटावे जायना तेन्ना भिरांत दिसता वो दुसरे फावटी आनीक कितें चिंतूंकूच नाका दिसता त्या वद्यान आनी जिवीत सगळें टर्मोइल्ड घुसपागोंदळ जाता देवाचेर पातयेवन पासून वाट फुडली दिसती पडना तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवंक शिकूंक जाय आनी हेंच कितें आयचो विशय आमकां उगडास करता आनी ह्या पासत गरजेचें तें कितें आमी एकामेकाक आदार दिवप जशें परी म्हजी मामी आनी म्हजो भाव सोजमायलो सांगलो ते भशेन आमकां ह्या तेंपार एडवायस वा सजेस्ट कोत्तेलीं बरें सांगतेलीं आसात थोडीं आनी घोडेक आयकोपाकूय आसात थोडीं हें कित्याक लागून म्हणटा आयज आमकां एकामेकाचें कोणाचें आयकूंक नाका आमकां जाय तें आमी कोत्ता आमकां दुसऱ्याचें आयकोंक नाका आनी त्या पासत कोणाक सांगोंकूय नाका कोण कोणाक सांगना आनी कोण कोणाचें आयकना म्हाका जाय ते भाशेन हांव कोत्ता तेन्ना आमी जिवितान सांडटा त्या पासत कोणाक जिविताचो एक्सपिरियन्स आहा तो दुसऱ्याक केन्नाय कितेंय सांगता ताची दोन उतरां आमी आयकूंक शिकूंक जाय आनी जिवितान बदलणी हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हाका बाबा भयणीनो हें म्हणटा आसतना आयज आमी पळयता दुसरी बाजू होप और बोरवासो आनी पवित्र पुस्तकान आमकां अशें मेळटा बोरवासो आमकां फटयना आनी पास्कांच्या खेरीत फाटल्या दिसांनी आतां आमी ऑर्डिनरी दिसांनी भितर सरल्या जायत पूण पास्कांच्या दिसांनी आमी आहल्या तेन्ना आमी उगडास करुया जेजूची उतरां जी जेजून म्हणलीं आपल्या शिसांक हांव वेतलो आनी तुमकां एक शारोती धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सच शिकयतलो कोण तो पवित्र आत्मो तो तुमकां स्वताचो आत्मो द प्रॉमीस पॅराक्युलेट द एडवोकेट तो तुमकां कितें तुमी सांगूंक जाय तें तुमकां आदी फुडें सुचयतलो हीं जेजूचें आश्वासन आपल्या शिसांक पूण शीस जेजूचें आयकतात खरें पूण भियेतात ताचीं उतरां कितलीं खर ती तांकां अजून गमून येनात आनी जशे परीन आमी आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी एमोसाक वेतात ते वाटेक हे दोग शीस जेजूक भेटतात आनी सांडलोले आसात तांकां आतां कांय खबर ना कितें जातलें आसा पळय तें आनी तेन्ना जेजूक खूद तांकां दिश्टी पडटा आनी ताका जेजूचें दर्शन जाता तेन्ना तांचे दोळे उगडटात आनी आमी पळयता तो जेजू आनी जेजू तांकां सांगता हांव तुमचे बरोबर आसा म्हाका बाबा भयणीनो इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा आय कांट चेंज द डिरेक्शन ऑफ द विंड बट आय कॅन एडजस्ट माय सेल टू ऑलवेज रीच माय डेस्टिनेशन आमच्या जिवितान वादळ मळां येतलीं जायतीं जशे परी जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत संवसार सोडून ताचे दीस जाल्या उपरांत शीस आतां सांडल्यात आनी जिवितांतलें डिरेक्शन तांकां मेळना तेन्ना ते आतां चुकलेले वाटसुरे जाल्ल्या भाशेन जातात तेन्ना ते फकत देवाचेरूच आपलो भावार्थ दवरून जिवंक शिकतात आनी तेन्ना घडयेक तांच्या जिवितांतले कश्ट आनी त्रास आयले जाल्यार लेगून देवाचेर पातयेवंक ते शिकतात म्हाका बाबा भयणीनो आमी एकामेकाक आदार दिवची गरज आसा जेन्ना आमी जिवितान सांडटा तेन्ना वो चुकता तेन्ना कालूच एक धाकटुलो व्हिडियो हांव पळयतालो वॉट्सॅपाचेर आनी ह्या व्हिडियोन एक धाकटुलीशी गोवायकी दिता एक कापल आनी हें कापल कितें सांगता तांची नवीत काजार जावन अशींच खंय गेल्लीं भोंवपाक आनी भोंवपाक गेल्ले कडेन खंय तांकां कसलें तरी एक रॅर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जालें आनी हें इन्फेक्शन ताचे बायलेक जालें
आनी जालें तें जालें. व्हडले मारेकार ताचे हात आनी पांय कुसले, कुसूंक लागले. इले इले करून बोटां मागीर हात आखे ताचे लिम्स हे कुसूंक लागले. गँग्रीन जाता ते भाशेन इतले कुसून पिड्यार जावपाक लागले. आनी जिवितान ताका आनीक बोरवासो ना, आनी वाट ना अशें दिसूंक लागलें. पूण घोवान आपले बायलेक सोडली काय ना. आनी ताचे कुसलेले पांय दोतोरांकडे व्हरोन इलाज करून एम्प्यूट करचे पडले, कातरचे पडले. आनी ताका आनी पांय ना आनी हातूय ना, हात ना आनी पांय ना, चलोवंक जायना. जिवितान बोरवासो नाहलेल्या भाशेन जावपाक लागली ताची बायल. पूण घोवान आपले बायलेक सोडली ना. सांगात दिलो जिवीत भर. ही घोवायकी हे अस्तोरीन ताचे पत्नीन दिलोली कालूच वाहली तेन्ना म्हाका उगडास जालो. म्हाका बाबा भयणीनो, बोरवासो और होप आमी म्हणटा तो एकामेकाक आमी दिवंक जाय. जिवितान आमी चुकता सांडटा तेन्ना कित्याक एकामेकाचो उखल करपाक आमी समाजान आमी वावरूंक जाय. जशें बरी आयची ही परब, आयज आमी समोर रमता ती परब. सायबीण माय बेत करूंक वेता एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक. आनी वेता आसतना थंयसर कितले म्हयने रावता. रोखडी येता आनी रोखडी आयज गेली फाल्यां येता. 3 म्हयने रावता. 3 म्हयने एलिझाबेथीक भेट करूंक. आनी जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिका ताचे पयलीं आदी फुडें सांगता तुजी काजन गोरबेस्त आसा. सायबीण माय हुस्को धरून वेता दोंगर उतरून भेट करूंक. आनी थंयसर रावता 3 म्हयने भेट करपाक, विजीट करपाक. आमचें विजीट कहलें ह्या तेंपार. कितली आमी विजीट करता आमच्या घरच्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या लागशिल्यांक. आमकां खबर घेवची आहा जाल्यार आमी हालो बरें आहा मुगो, दिसलां मुगो बरें, हाचेर काबार. और मोबायलाचेर टीक टीक टीक, हाय हाव आर यू, होप यू आर फायन बाय नाव. इतल्यान काबार. हें आमचें विजीट, ही आमची खबर घेवप. वी हॅव रिड्यूस आवर सेल्फ टू दीस. हाचेर आमी देंवल्या आनी हाचेर आमचें विजीट आनी खबर घेवप काबार आनीक ना सुबेस. आनी आमी फुडाराक हांव नखो मनीस उत्तेली न्हू आमी मॅकॅनिकल, आमी रोबोट्स, आमी मिशीन जातलीं जाल्यार हांव नखो. आमकां मनशाची गरज आहा काय. कालूच आनी एक धाकटोच व्हिडिओ पळयतालो. आनी एकलो फामाद एक्टर शेअर करतालो आपलें लायफ. आपूण इस्कॉलाक वेता आसतना बॅग हानाक मारून चलत वयतालो इस्कॉल वचपाक चलपाची वाट. आनी वयता वयता आसतना सगळे वाटेक कोण ना कोण जाप करतालो. बाबा बरो मरे यो चाव पिता, चाव पिता, चाव घालता आनी तुका यो चायेक बस. एहलें आतां ना, कित्याक सगळीं आमी मोटरसायकलीर बसून इस्कॉलाक वयता नाल्यार बसीन बसून वयता. आनी कोण कोणाक दिश्टी पडना आनी कोण कोणाक जाप करिना. आनी तेन्ना तो म्हणटालो, फामाद एक्टर सांगतालो कितें, अहलें आमचें जिवीत जावन जावन आमी सगळीं प्लास्टिकाची जाल्या. आमची स्मायल पासून जस्ट लायक अ प्लास्टीक स्मायल. एकामेकाची आमी हाव भाव घेवन ओळख घेवंक सोदिना. आतां ह्या तेंपार आमची फेस्तां परबांक आमी पळयल्यार कितें आहा, आमगे सोयऱ्यांक कोण येयनात. येतात ह्या तेंपार आमच्या सोयऱ्यांक येवपाक फुरसत ना. घोडयेक जायत वा आमकांय नाका येयलोलीं. आमी घोडयेक म्हणत येतात ती येतात आनी वसात पत्नी घरा. घोडयेक आमकां दिसता सोयऱ्यां म्हणटा ती फकत 2 दिसांची, चड दीस नाका. येतात ती बरे भाशेन येत रावत आनी परतून चलात घरा. आमकांय म्हणत घोडयेक आमी दुसऱ्यांक बेश्टे कित्याक त्रास, दुसऱ्यांक बेश्टे कित्याक त्रास, तांगेर वचून तांकां बेश्टी कित्याक जोडाय करया. म्हणटकूच आमकां विजीट करपाचेंय ना आनी दुसऱ्यांक आमी विजीट घेवपाचेंय ना. पूण सायबीण मांयक आनी एलिझाबेथीक पळयल्यार सायबीण मांय विजीट करता 3 म्हयन्यांक आनी एलिझाबेथ हें विजीट मानून घेता 3 म्हयन्यांचें. म्हणटकूच भितर वेलकमींगूय नेचर आहा एलिझाबेथीचो. म्हणटकूच तूं यो, येयल्या म्हजी खबर घेताय घे आनी म्हजी सेवाय कर. आय एम हॅपी दॅट यू आर कम. ह्या तेंपार आमकां असलें विजीट नाका, आमकां मनीस नाका. कित्याक आमचे मदेकात गैरसमज आसलेले तेच आमचे सपनान. म्हाका बाबा भयणीनो, सोंपयता आसतना आमकां इतलोच उगडास करया, आमी सगळीं मनीस. आमी कोण प्लास्टिकाची न्हय, आमी कोण मॅकॅनिकल रोबोट्स न्हय. आनी त्या पासत आमी एकामेकाची बाबा भयणां हें सदांच मतीन दवरुया. त्या पासत आयचो विशय जो आमकां सांगता तो म्हटल्यार जिविताची दिशा, डिरेक्शन. हें आमी तो सोदते राव. आनी जिवितान बोरवासो म्हटल्यार होप
हो तर आमकां मेळटलो जाल्यार आनी सायबीण माय भाशेन उस्क्यान भेट करूंक वयतले जाल्यार आमी एलिझाबेथी भाशेन आमच्या घरच्यांची आमच्या सोयऱ्यांची कोण दुयेंत आसा ताची कोण एकसुरो आसा ताची जाल्यार ते आमी करुया कित्याक आमी सगळीं मनीस आनी एकामेकाची बाबा भयणां आयज ह्या पयल्या त्रेजनान वांटो घेता आसतना देवाचो आदार आमकां मागुया अदीक मनीस जावंक आनी आमचे भितर आसलेलें हें प्लास्टिकाचें सैम लोखणाचें सैम आनी मॅकॅनिकल सैम तें आमी बंद करूंक आनी एकामेका सोबें आमी भावपणाचें नातें आमी सांबाळूंक ह्या परबे समयार देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवाच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या सौम्या जेजूची दुसऱ्याच्या जिवीत नवी दिशा आनी बोरवंसो दितलो शिकोवन उमेदीन परगोटून तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताची शिकवणे पोरमोणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमची मदली जायती भाव भयणी जेवन पिवन न्हेसोन घर काम ना जावन दुखी निराशी आसा ताचे कोश्ट आमी समजूंक आनी तांचो भार उणो करूंक आमकां दोयाल मोवाळ कालीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या जिवितान कोश्ट दूख खोती परिस्थिती येता तेन्ना सौम्या जेजूचेर शीण करूंक न्हय पूण तांकां आमचे शीण राव म्हूण उलो मारूंक आनी ताचेर तीर गोट भावा दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक येतेसाव दिल्ल्या पासत मागूंक लायिल्ल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मोजतीन कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. दोनयाय आमची मागणी तुज्या हातान आमी घाल्यान आनीकूय जायती मागणी आमच्या काळजान आसा ती तूं जाणूय दोयेन ती आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. आमेन. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C6 पेज नंबर 30 C6.
तुझ्या खर्चा सोवे मी दोयता काहीच मोजे Może baba bojninoje mądrzeni तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलेंचा म्हूण मागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सेवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाच्या बापा बाकीवंत आखवार मारयेन आपले मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच मानो तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमचे सोडवणेच्या बलिदानांत पंपलोल्यो सगल्यो आमच्यो मोगाच्यो कोडण्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोरखाणी आनी सोरथाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले आंखवार मारयेक आमी नमन कोत्ताना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाण ठाव तुका वंदीत हांव तुजी किर्ती पुरगोट्टाव आपल्या आंखवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Bandarato Sorvespor tu Povit, povit, povit Bandarato Sorvespor tu Sorgani Sonsar Bolla Tudzia Wojnowa Módl sorgi Ducha Ojca Sorvespora Cię nawijeta Jeta taka zor बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटभर गोठुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडले सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. दो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गोड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक स्वर्गार थावन लांबदीक सेवा करूंक, आपले विजीट करूंक, आपली भेट करूंक जेजू देवाचो पूत 30 आनी 3 वर्सां संवसारान जियेलो. त्या उपरांत ताणें पवित्र आत्म्याक भासायलो आमच्या मोदेकात सदांकाल जियेवंक आमकां वाट दाखोवंक जिविताची. आमी आमचे सोर भोंवतणी आसलेल्यांक अदीक करून आमच्या घरच्यांक वाट सोदतल्यांक जिवितान दिशा ना अशें चिंतल्यांक सायबीण माय भाशेन एलिझाबेथीक भेट केल्ली ते भाशेन आमी आमच्यो भेटो करूंक आनी एकामेका सगळे आमी भाव भयण हे आमी ओळखून घेवंक त्याच जेजूचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. W16, page number 272. W16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बाबा आंखवार मारीच्या कुसव्यान असलेल्या तुझ्या पुताक ओळखून जुवा हांव संतोसलो. आतां आमी शेवलेल्या संस्कारान त्याच तुझ्या पुताक ओळखून आमचीं काळजां संतोष बरीच जाल्यान. हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाचें सोर कर्तृत्व हांगा आनी सर्गार जेजूचे आनी आमचे माये बरोबर सगळीं तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसात. भाव भयणीनो, शाबासकी तुमकां. आयज त्रेजनाचो पयलो दीस आनी तुमी आजीर जाल्यात इतलीं जाणां. तुमकां सगल्यांक आनीक एक पावटी आमचे दिनवास आनी शाबासकी. आनीक आयची मिसाची मांडावळ केल्या सांत तोमास समुदाय व्हडलेंबाट ह्या वांगड्यांक आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी. आयची मांडावळ तुमी बरे भाशेन केली देखून आमच्या कोयराकूय आमचे दिनवास आनी आमच्या सावंड सिस्टमाकूय आमचे दिनवास. आयज बरे भाशेन ही तयारी केली. दर दिसाक हे नोवेनाची रीत आमकां लायव्ह स्ट्रीम जातली SFX चिकाली आमच्या यूट्यूबाचेर. आमच्या भावा नाथानियलाकूय आमचे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर. चोत्राय दरची हांगासर भितर सरपाक 2 एंट्री आसात. एक आमची मेन एंट्री आहा ती आनीक एक फाटल्यान आसा. खरेपणी तें एक्झीट म्हणून दवरलेलें आसा. पूण कोणूय जरी तर मिसाक येवपाक वेळ जालो आनी मुखारल्यानसान सगल्यांच्या येवपाक जरी तर मातशें वयर सकयल जाता त्या वाटेनसान सवका देंवन बरे भाशेन येवपाक जाता. आमी ती वाट निवळ केल्या आनीक बरे भाशेन तुमकां येवपाक सवलत तयार केल्ली आसा. मीस काबार जाल्या उपरांत जाता ते भाशेन ह्या फाटल्या दारांतल्यान सान भायर सरचें, वयर वेचें. तुमी मोटरां घेवन येता आसतना मातशें चोत्राय धरात. रस्त्याचे कुशीक ह्या वाटेन मोटरां वो बायक कोणेंच दवरची न्हू. थंयसर आमकां आदार दिवपाक ट्रॅफीक पुलीस आसा. आमचे पासत खेरीत भाशेन आपलो वेळ काडून ते येतले. तांचें आयकात, ते कितें सांगतात ते हूंय मोटरां दवरपाची आनी हूंय दवरपाची न्हू. तशेंच आमचे वॉलंटियर्स आसात वयर, जाल्यार ते सांगतात तेन्ना तुमी तुमची शापोदां मातशें एक दिसाक कुशीन दवरची, तांचें आयकुचें. आनी जी मांडावळ तांणी तयार केल्ली आसा रस्त्याच्या त्या वाटेन, फुरसाच्या वाटेन, ती तयारी तुमी बरे भाशेन करची. आमी मेन रोडार आसा, उगडास कोत्ता म्हणटच क्रॉस कोत्ता आसतना धाकटीं भुरगीं आसतना तुमकां शिकयल्लें खंयचे वाटेन पळोवपाक जाय. पयलीं लूक टू युअर लेफ्ट, मागीर लूक टू युअर रायट. कोण येना जाल्यार क्रॉस करपाचें. तेच बराबर आमचो भाव ट्रॅफीक पुलीस आमकां आदार कोत्तलो. तो खंय आहा थिंगासान क्रॉस करात. तुमी सांत आंतोनीचे भक्त, तशेंच तुमकां खुर्सा लागीं मागणें करपाक एकदम बरें दिसता, हांव जाणा. पूण थिंगा खुरीस आसा थंयसर मुखार बरेंशें येद्दें मोठें बरयन दवरलेलें आसा, डू नॉट स्टँड हियर. मातशें चोत्राय दरची. रस्तो घातलेलो आहा आनी रस्तो खरेपणी आतां आमच्या फुरसान भितर सरला. म्हणटच हाचे मुखार घडये आमी तो खुरीस थिंगाचो हालोवपाक प्रयत्न करतले. हांव ही तयारी चालू आसा. पूण त्या मेरेन तुमी कोणूय मागणें करपाक येता तेन्ना तुमकां सगल्यांक खेरीत विनंती, रस्त्यार रावन कोणेंच मागणें करचें न्हू. अनलेस तुमकां डायरेक्ट वयर स्वर्गार वचपाक जाय जाल्यार, कित्याक मोटरां चोय कितले फास्ट वेता ती. म्हणटच खुर्साच्या मुखार रावन रस्त्याचेर कोणें मागणें करचें न्हू. बरो एरो काडून दवरलेलो आहा थिंगा, मागणें त्या वाटेन वचून करचें. कळ्ळें सगल्यांक? आयजूच न्हू, पूण ह्या दिसांनी केन्नाय तुमी ह्या वाटेन पासार जाता आसतना रावता थिंगा मागणें करपाक, बरी वस्त मागणें करूंक रावपाची. जो कोण मागणें करपाक सोदता, जरूय सांत आंतोनीचो फुडो ह्या वाटेन आसा, रस्त्यार चोयता सांत आंतोनीची इमाज आसा ती, ताका पळोवनूच मागणें करपाक नाका, तेच्या फाटल्यान वचून मागणें करपाक जाता. ओके. म्हणटच खुर्साच्या फाटल्यान बरीशी शेडूय घातलेली आसा, सुसेगाद बसूंक बांक आसात 2, थंयसर सुसेगाद बसून तुमी मागणें करून मागीर वचपाक जाता. तुमी हिंगा मागण्याक रावता आसतना आनी कोणूय जरी तर येवन मागणें करता, जायतीं जाणां येतात हिंगासर मागणें करपाक, सगळ्या धर्मांची मनशां रावतात, तांकांय मातसो उगडास करचो. ह्या वाटेन कोणूय उबो आसा जाल्यार मातशें त्या वाटेन वचून सुसेगाद बसून मागणें करचें म्हणून हें मातशें मतीन दवरचें. हिंगासर कसलोच एक्सिडंट जायना जावपाक, कित्याक अशें जायत जाल्यार
हो जागो मागीर मागणें करपाक घडये आमकां मेळचो ना. म्हणटचो डिसिप्लीन तुमी सगळीं सांबाळटलीं आनी एकामेकाकूय आदार करतलीं म्हूण रावता. दर दिसाक मिसाक 2 जाण यादनीक आसतले. म्हणटच 2 इंतेसांव आमी घेतल्यो. तुमकां कोणाक मिसां दिवपाक जाय ह्या वाटेन नमिशा आनी रोजी दोगूय जाण थिंगासर आहा. तुमी तुमची मिसां थंयसर दिवपाक जाता. दिसाची इंतेसांवां आसात. तेच बरोबर तुमकां मागण्यांत घालपाक, तुमकां कसलीय मागणी कोणाच्याय पासत मागपाक जाय जाल्यार मागण्यान तुमच्यान घालपाक जाता. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन थंयसर तुमी तांकां मेळचें. तुमचे मदलो कोणूय दिसाच्या दिसाक फुलां दिवपाक सोदता सांत आंतोनीच्या मानाक, वो मीस जाल्या उपरांत कोणूय जर तुमी स्नॅक्स दिवपाक सोदतात, जायतीं जाणां विचारता फादर आमी हें दिवपाक जाता, आमी तें दिवपाक जाता, आंगवण केल्ली आंगवण फारीक करपाक जाय. तुमी कोणूय कितेंय दिवपाक सोदता जाल्यार मातशें पयलीं आमच्या ऑफिसाक कळोवचें. ऑफिस तें एकूच तींच नमिशा आनी रोजी थंयसर आसात. तांकां तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं आनी त्या प्रमाणे ही मांडावळ ती बरे भाशेन सांबाळटली. तुमकां कोणाक दुडवांचो आदार दिवपाक जाय जाल्यार आतां हें सगळें बरें दिसता. ह्या वर्साक मांडावळ आनीक मातशें बरी केल्या, जायती तयारी केल्या हिंगा. आनी ह्या जाग्याचे ओनर जे आसात ताणें उक्त्या मनान आमकां कितें करपाक जाय तितलें करपाक आपली सवलत दिल्ली आसा. कितें भाशेन तांचे पासत मागचें, ह्या जाग्याचे ओनर आसात तेंचे पासत मागचें. आनीक ह्यो सगल्यो वस्तू करपाक दुडू लागतातूच जाणात तुमी. म्हणटच तुमकां उदार मनान कितेंय दिवपाक दिसता तेय बीन नमिशा आनीक रोजी लागीं तुमी दिवचे. तुमी जेन्ना कितेंय डोनेशन दिता तेन्ना एक संवय आसा थोड्यांक, आमकां रिसीट नाका म्हण, हें कॅन्सील, हें ना. रिसीट सगल्यांनी घेवचो. तुमी डोनेशन कितले 1 रुपया पासून तुमी डोनेशन दिला जाल्यार ताचो रिसीट तुमकां काडून दितेली. म्हणटच सगल्यांनी रिसीट घेवचो म्हूण मागता. दर दिसाक नोवेनाची रीत सोंपल्या उपरांत भुरगीं नासलेलीं आवय बापूय वो भुरगीं नासलेलीं जोडयां आसात आनी भुरग्याच्या देण्या पासत सांत आंतोनी लागीं मागपाक येतात हांगासर जाल्यार मिसा उपरांत यादनीक थिंगा एवेलेबल आसतलो आनी खेरीत आशिर्वाद ह्या जोड्यांक दितलो. तुमी मीस जाल्या उपरांत सांत आंतोनीच्या मजतीन हो आशिर्वाद घेवंक भितर येवं येता. तशेंच वयर ब्लेसेड सॅक्रमेंट आसा. भोव पवित्र संस्कार आमी मीस जाल्या उपरांत वयर व्हरून दवरता. 7:30 पासून आमचें कोपेल उक्तें आसतलें. तुमकां वचून बसून मागणें करूंक दिसता थिंगा तुमच्यान मागणें करूंक जाता. ह्या दिसांनी जायतो आदार आमकां जाय पडटलो. तुमी जी कोण आदार करतलीं तांकां आदी फुडेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक जाणी आदार दिला, नांवां घेयना कोणाची, पूण सगल्यांक जाणी आदार दिवपाक हांगासर मुखार येयल्यात आनी सांत आंतोनीच्या नांवान मुखार चल्ल्यान दुबाव वेरेत. सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचीं सगलीं कामां जातलीं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. तुमी हिंगासर मिसाक ह्या त्रेजनांक भाग घेता आसतना कितल्यो मिलाग्री सांत आंतोनीच्या मजतीन जाल्ल्यो आसा डिक्लेर्ड, कितल्यो मिलाग्री 13. ह्यो 13 मिलाग्री बऱ्यो बोर्डार घातलेल्यो आहा. थिंगा वसात पळयात वाचात, त्यो इंग्लिजीन बरयल्ल्यो आसात. 13 आहा आनी तुमची 14वी जाल्या उपरांत थिंगा एक एम्प्टी आहा. ती तुमची आहा ती मागीर थिंगा घालची. मागात भावार्थान विस्वासान मागात आनी मिलाग्र घडटली. पूण ह्यो 13 ज्यो आहात त्यो ही त्रेजेनां काबार जाता म्हणल्यार तुमी बाय हार्ट करीत जाल्यार बरें. फेस्ता दिसाक कॉम्पिटिशन आसतलें. सगळीं 13 मिलाग्री सांत आंतोनीच्या मजतीन घडलेल्यो आसात. त्यो कोण बाय हार्ट सांगता तांकां स्पेशल प्रायज आसतलो फेस्ता दिसाक 13 दीस जाल्या उपरांत. म्हणटच डेयली येवन ती वाचात सगळीं आनी एकामेकाकूय सांगात ह्यो मिलाग्री घडलेल्यो आहात म्हणून. आमचे दिनवास आयज फादर पिटर ब्रिटो आमकां मिसाची भेट आनीक बरे भाशेन ताणें आमकां देवाचें उतरूय परगट केलां आनी अभिमानान सांगलां तो फेल जाल्लो म्हूण. हांवूय सांगता अभिमानान हांव 12थाक मॅथ्साक फेल जाल्लो. पूण मागीर तेणें सांगलां ते भाशेन तो डायरेक्शन घेवन आनीक तो भरवसो धरून होप धरून हांवें मुखार केलें. मॅथ्स सोडली आनी सायकोलॉजी केली आनी हांवूय पास जालो मागीर. आनी आतां डॉक्टरेटूय काबार केली.
भावात आनी बरवसो दवरून आनी बरें डिरेक्शन मेळ्ळलें तें घेवन हें केलें. सगळीं भुरगीं आहात तांकां कितें भाशेन डिरेक्शन घेयात तुमच्या टिचरां कडल्यान, तुमच्या आवय बापाय कडल्यान. आनी आतां नवें वर्स शिक्षणीक वर्स सुरू जावचें आसा. समजता सगल्यांची एडमिशन्स जाल्यात म्हणून. कॉलेजीची एडमिशन्स आतां चालू जाल्लीं आसात. आमची सेंट जोझफ वाज कॉलेज आसा कुट्टाडे, सायन्स थंयसर मायक्रोबायोलॉजी, कॅमिस्ट्री, बॉटनी हे सब्जेक्ट्स आमी दिता. 12th सायन्स करून आतां भुरगीं आसात, तांणी एडमिशन घेवपाक मुखार सरचें. सगळीं उबी रावया. आशिर्वाद दिवचे पयलीं असलीं कॉम्पिटिशन आमी करूंक जाय. अदीक करून आमी करिना. जायतीं कॉम्पिटिशन इग्रोज मात्ता फॉरबीट कोत्ता ह्या तेंपार. पूण असलीं कॉम्पिटिशन बरीं. खंयची एक दिसाक एक मिलाक उगडास केल्यार बरी. म्हणटकूच हांगासान आमी सुरू करून ह्यो त्यो सगल्यो काबार केल्यो जाल्यार 13 मिलागरी आमकां उगडास उरोंक जायो. आनी असलीं कॉम्पिटिशनान जिखोंक जाय. आमी सगल्यांक फर्स्ट प्लेस मेळपाक जाय आनी सगलीं पास जावपाक जाय. म्हणटकूच आयज आमी खंयचेय एकशें घेया. हांगासर जावं, थंयसर जावं, खंयचेंय जावं एक, आनी सदां मिसाक येवया आनी कोण येना तांकांय हाडया. म्हणटकूच आयज हें पयलें त्रेजेन आमी सुरू केलां तें बोरवासो आनी नवी दिशा. एकामेकाक आमी दिवंक आनी दुसऱ्यांनी घेवंक. आमकां देवाचो आशिर्वाद आमी सोंपयतना घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सांत आंतोनीक मागणे. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं व्हरतो थाय फूल निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या गोडव्या आनी कुशाल बरी जाता. इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला दिवन भोव खालतेपण, काकूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता. विनोती कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. आमकां कितें जाय तें मागुया. मागता त्या मोगात पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या आतार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता. पवित्र सोबेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फळ म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्यांक तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणे फावो कर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेन विस्वासान सोम्याची चाकरी करूंक तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणूंक तुका बोगूंक आनी आशिर्वाद करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय. अशें जावं. पिडेस्तां पासत मागणे आनी आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी संसार रचला. हे सोम्यान जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पेडेस्तांक आनी निर्गात
निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कोडीची ओतम्याची आनी मोतीचे पिडेन कोश्टोदल्यांच्या तुज्या चाकरा आनी चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोजलोल्या ओतम्याक उब दिवन जीव बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्त तुमचेर सोबे आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. मातशें उतराय मागणें करून जाल्या उपरांत ह्यो ज्यो प्रती केल्ल्यो आसात तुमच्या हातान ती कदलाचेरूच दवरच्यो. शेवटाक गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. Bagimontanto nam ce pasot vinuti cor. Sorvesporam cia sasnancia deva. Tuven paduacia bagimontanto ni corea bavarta so shar prosongdar. Ani gorgea canta caslo lenzo tirbor vaso adar corundiloi. Taso patlaw korun Jezuso patlaw korun आमी शिकूं. आनी सगल्या आमच्या कोर्जांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय. Solon Platon
Amen.